की आमी जेन्ना फॉल आवटाची गजाल उलयता तर 48 वरां भितर देर इज अ नायस थिंग नायस म्हणजे कशें पॉलिटिकली आमकां ती नायस दिसता कारण आमकां अशी बातमी मेळपाक लागली की पत्रकाराक त्यो खूब बरी दिसपाक लागता खूब जाणां खातीर त्यो वायट आसतात सद्याची परिस्थिती ती इंडी अलायन्स म्हणून जो एक प्रकार तयार जातालो ताचे खातीर ती प्रचंड वायट गजाल की पयलीं नितीश कुमार तातूंत भितर उरला काय ना हाजो डावट तयार जालो मागीर आज ममता बॅनर्जीन सांगलें की तुमी आमी बंगाल सोडून सगळे कडेन तुमचे कडेन अलायन्स करता म्हण त्या वटेच्यान आम आदमी पार्टी म्हणपाक लागले की आमी पंजाब सोडून बाकी कडेन करता म्हणून अशें जर प्रत्येक मनीस आपली स्टेट सोडून तुमचे कडेन बाकी कडेन आमी अलायन्स करता म्हणून जर सांगपाक लागलो ह्या अलायन्साचें कितें जातलें नंबर 1 नंबर 2 हेजे 48 वरां भितर जावपाक लागला हो जो त्या दीस माहोल तयार जाल्लो त्या माहोलाचो हो फॉलोआवट काय कितें ना एब्सोल्युटली माहोलाचो फॉलोआवट जातलोच कारण निमणे पॉलिटिकल पार्टीक आपले पॉलिटिकल भवितव्य कितें आसतलें हाचेर विचार करचोच पडटलो आनी ज्या तरेन त्या दिसा माहोल म्हणजे तुका जर सांगचेच जालें कितलेशेच काँग्रेसीच्या आमदारांनी तो उत्सव साजरो केलो रॅली काडल्यो आपले बॅनर तयार केले तांकां कळ्ळें की हेच्या परवडपाचें ना म्हणून ओके तेंच्या भावनाय प्रभू रामा प्रती आसूं शकतात फक्त सगळ्याच गजाली कडेन आमी राजकारण पळोवया नाका एक कितें जालां प्रमोद की इंडी अलायन्स म्हण किंवा विरोधक म्हण हांचो एक वैचारीक गोंधळ जाला तांकां कांयच कळना BJPन तांकां अशें चक्रव्यूहान फसयल्या की ह्या चक्रव्यूहासून कशें भायर सरप हेंच तांकां कळना आनी ते इतके गोंधळलेले आसात की तांकां फुडें बाबा कशें वयतले आतां अलायन्स केले तेंच्यांनी अलायन्स केल्या उपरांत सीट शेअरिंग कशें जातलें कशा पद्दतीन एकठांय जावन तुमी फायट करतले हाचें कांयच नियोजन ना गोंयान अरविंद केजरीवाल येयले ते म्हणटात उत्तर गोंयची सीट आमी लढयतले आमी त्या संदर्भात चर्चा केला आयज ममता बॅनर्जीचे स्टेटमेंट आमकां आयकपाक मेळटात महाराष्ट्रान सीट शेअरिंगा वयल्यान वाद निर्माण जालो हें सगळें जर चित्र पळयत जाल्यार ते गोंधळलेले आसात एकदां त्या गोंधळासून जो मेरेन ते भायर येनात तो पर्यंत ते BJPक टक्कर दिवपाक शकचे ना ह्या गोंधळांतल्यान विरोधक भायर येवपाक शकतात काय कितें हो प्रश्न मेळ्ळो आनी बरें एक मुद्द्याचेर व्हरून सोडलो म्हाका कॅन दीस कसली कमोशन म्हणटले आमी ताका पॉलिटिकल कमोशन थॉट प्रोसेस कमोशन बिलीफ कमोशन हातूंतल्यान ते भायर सरपाक शकता काय कितें दिस अयोध्या इव्हेंट हॅज बीन सो बिग that it is obviously going to rattle any opposition. आनीक अशें जातलें की आतां if you are opposing it you are having a problem, if you are supporting it also you are having a problem. So हितून भितर you are in the middle of nowhere. So कांय जाणांनी काँग्रेस people have joined it. If you can't beat them, join them. अशें करून ते जॉइन जाल्या आनी ऑफकोर्स इट इज अ रिलिजियस इव्हेंट सो नॉर्मली देर शूड नॉट हॅव बीन एनी दिस थिंग देर But since there is a political overtone to the whole Ayodhya event, then Congress comes in a dilemma. Go with them because खूप जणांनी त्यांची invitation reject केलेले. Senior leaders in the Congress have rejected their invitation. So having said that now, इथून भितर सगळंच तुटलेलो कसं दिसता. Even come to Goa, Kejriwal is come. Again, Congress is trying to field their own candidates north and south. AAP is fighting for one seat. So there is clear lack of coordination still, in the alliance. Their understanding on the ground is not visible. I don't think it is possible at this stage going, if you look at the larger picture. You are not saying this alliance coming together. Not coming together. बेसिकली कशें आसा सगळे जाण म्हाका सांगतात की तांणी वचून गाडी घेतली कोणे राहुल गांधी ममता बॅनर्जी अरविंद केजरीवाल आनी सगळ्यांनी स्टॅलिनान बी ती गाडी कशी चलोवप ती तांकां खबर ना कशी चलोवप ती जर कळटलें जाल्यार कोण चलयतलो ती तांकां खबर ना कोण चलयतलो हें ठरल्यार फुडल्या सिटार कोण बसतलो आनी फाटल्या सिटार कोण बसतलो तें तांकां खबर ना जयल तर म्हणटा की ती गाडी ते दवरतले काय विकून उडयतले सद्या असोच प्रश्न आहा म्हणून तुका कितें दिसता पळय लास्ट डिबेट जाल्ली हेचेर आनी तेन्ना सांगलें की जो मेरेन इलेक्शन एनावन्स जाता तो मेरेन हे इंडियाचे तुकडे तुकडे जावं शकता तेचे तेजेन तशेंच केला ते आय इंडियाचेर तेजे फूल सगळ्याचेर हे आसता हें जातलें तें कारण पळय मेन लिडर येता तुरले कोण शरद पवार ममता बॅनर्जी अरविंद केजरीवाल राहुल गांधी हे मेन नितीश कुमार बीन हेच सारकें ना त्यांचे 4 कडे 4 जाणां आसा आनी जे पयर आयोध्याचो इव्हेंट घडलो ताच्या उपरांत ममता बॅनर्जीन जे स्टेटमेंट केला की आमी तांच्या वांगडा वचना म्हणून बंगालाक अशें प्रत्येक जाण तोच म्हणटलो न्ही सो लास्टाक तोंड कशी कोण पडटली काँग्रेस बाकीच्या कोणाचें कांय वचना तृणमूल काय येवन दिल्लीन कांय फॉर्म करपाचें ना स्टॅलिन हांगा येवपाचें ना काय नितीश कुमार येवपाचो ना मेळोन जाल्यार ते येवं शकतात हय
आतां हातूंत सगळ्यांत व्हडली नुकसान जाली काँग्रेसची. सो काँग्रेस हातूंत सगळ्यांत तोंड कशें पडटलो अशें म्हाका दिसता. आनी जो परत हांव रिपीट करता की इलेक्शन जाहीर जाय मेरेन हे इंडियाचें खूब कितें आजून घडू शकता. शकलं पडटलें पडू शकता. हय सुरेश, एकच मुद्दो जो आसा पळय वच हांव ह्या मुद्द्याचेर कित्याक विचारता बिकॉज दीस इज अ व्हेरी इंट्रस्टींग थिंग. दोन आहा तातूंत भितर. एक, दीस इज हॅपनिंग द एब्सोल्यूट फॉलिंग आउट इज द फॉल आउट, दॅट इज द प्रॉब्लेम. आनी एक थंय जाता कितें, एक वटेच्यान अयोध्येचो माहोल पळोवन जाल्ली ही रिएक्शन, वेदर इट इज नी जर्क ऑर नॉट, तेंय उलोवया. नंबर 2, it is an absolute lack of confidence in the leadership of the Congress. So the principal pole असा ऑपोजिशनांतलो पयलीं मागीर ताजेर विश्वास ना आनी वेल्यान अयोध्ये सारको माहोल, अशी ह्या दोनूय फॅक्टरांचें कॉम्बिनेशन. एक ताजो इम्पॅक्ट आसाच, पूण हांगा कशें जालां, पयर जेन्ना इंडिया अलायन्साची जी 4थी मिटींग जाली, स्पश्ट काँग्रेसीक सगळ्यांनी सांगलें की बाबा तुमी 15 जानेवारी 31 डिसेंबर 15 जानेवारी मेरेन तरी आमकां सीट शेअरिंग सांगात, बरोबर. वी आर लिव्हिंग 300 सीट्स फॉर यू. तुमी आमकां वयले 243 आमचे 40 जे आमी 7-8 स्टेटी न्हित्यो अलायन्साच्यो मेजर स्ट्रॉंग, उरिल्ल्यो 17-18 स्टेटी तुमचे कडेन आसा काँग्रेसी कडेन. तुमी तिनशी फायट करात आनी आमचे स्टेटी ज्यो स्ट्रॉंग आसा त्यो आमचे कडेन सोडात. पण तो काँग्रेसीचें अलायन्साचें एक्सपिरियन्स आमी गोंयांत सुद्दां पळयलां. तूं तांचे कडेन वर्सभर पयलीं सुद्दां अलायन्स कर, ते तुका 15 दीस पयलींच कॅन्डिडेट सांगतले. सो तोच खेळ काँग्रेस तांचे कडेन करपा लागली आनी नेमकें हांकां सांगनासतना ताणें आपली भारत जोडो सुरू केली. तांकां सांगूं ना कांय ना. आतां भारत जोडोच्या स्टेजीर आनी सगळे उबे रावचे पडले अलायन्स म्हणटकीर तांकां ती इमर्जन्सी जाली. सो इफ यू हॅव टू क्रॅक, यू हॅव टू क्रॅक बिफोर. ताजे बरोबर उबे रावचे पयलींच तुवें भायर सरूं जाय. म्हणून यात्रा बंगाला पावची पयलीं बंगाला पावचे पयलीं तिणें शिनाल दिलें, तूं बाबा हांव तुजे बरोबर ना. बिहारा पावचे पयलीं तो शिनाल दिता, हांव तुजे बरोबर ना. पंजाबा वतलो जाल्यार तो शिनाल दिता. आतां प्रॉब्लेम जाला काँग्रेसीचो कितें, इलेक्शनाचें कितेंय जरी जालें नंतर एज ऑन डेट BJP इज द लार्जेस्ट पार्टी, वेदर बहुमत आसूं नासूं. सो 272 काडटलो जाल्यार तुवें मिनिमम 400 सीट फायट करूंक जाय. 300 सीट फायट करून काँग्रेसीची सिंगल मेजॉरिटी जायना आनी काँग्रेस सिंगल पार्टी मेजॉरिटी म्हणूं येना. म्हणून जर सरकार जालें, काँग्रेस खंयच्याय परिस्थितीत 272 सकल हुमकळत उरतली. सो दे हॅव टू फायट अबाव 400. सो त्या कॅल्क्युलेशनाक काँग्रेस घुसपटल्या. आनी एज पर कॅल्क्युलेशन आतां 18% जे BJPचे बेजीक वोट शेअर आशिल्लो, BJP कडेन मिनिमम 284 सीट आसा. वेदर इंडिया अलायन्स गोज सक्सेसफूल आसा तशें किंवा अर्दवट चलूं किंवा फूल जरी सक्सेसफूल चल्लें, BJP 284 सकल देंवना. आतां मंदीर इम्पॅक्ट खंय थंय तो एड कर म्हणटा तातूंत 10 वर्सांचो जो एंटी इन्कम्बन्सी फॅक्टर आशिल्लो तो कॉम्पेन्सेट करपाक मंदीर इज नॉट अबाउट दॅट. मग घडये 303 सकल जर BJP आज देंवतली आशिल्ली जाल्यार परत 284 वयल्यान 300 म्हऱ्या व्हरपाचो काम ह्या माहोलाक लागून जातलें. मंदीर